Yeah. Minister. Speaker sir, reply is furnished per computer e-answer. Yeah. Since the Old Goa Church is designated as the World Heritage Site under UNESCO, whether the government has taken any precaution to safeguard the same. Speaker sir, पयले स्वातीर म्हाका आमच्या गव्हर्मेंटाक आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमचो प्रमोद सावंत ताका चडांत चड देव बरें करूंक म्हणूंक जाय कित्याक आमच्या एक पार्ट एक्सपोजिशनाक ऑलमोस्ट मोर दॅन 400 crores तेणें मोडून हे पार्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोजिशन आमचे गोंयांत जालेलें आहा. तशेंच म्हाका आमच्या प्रायम मिनिस्टराकी थँक्यू म्हणूंक जाय कित्याक जेन्ना तो मारगांव मिटयेक येयलो तेन्ना तेणें सेंट फ्रांसीस झेवियराक आमचो गोंयचो साहेब म्हणून तेणें मिटिंगेन रिफर केलो. हें व्हडलें काम तेणें केलेलें आहा. तशेंच म्हाजे मागणें आहा की रिजनल प्लॅनाचेर ही ओल्ड गोवा सायट आमची रिजनल प्लॅनाचेर बोफोर्स जोरा सयत ही माग करपाची चड गरज. ओल्ड गोवा चर्च तशेंच सरावंडींग एरिया ही आमची माग करूंक जाय. तशेंच एक व्हडलो मास्टर प्लॅन आमचो अंडर वर्ल्ड युनेस्को हेरिटेज हो मास्टर प्लॅन जावंक जाय. तशें दुसऱ्या स्टेटींनी जालेले आहा. तेच भाशेन आमच्या गोंयांत हो मास्टर प्लॅन जावपाची चड गरज. आनी हो मास्टर प्लॅन करतना आमचे लोकल कम्युनिटीज तशें आमचे चर्च कम्युनिटीज तशें आमचे प्लॅनिंग करपाक विलेज पंचायतीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता हें सांबाळपाक आनी तेणी हो व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी तेणी घेवंक जाय. तशें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग बाय सगळे इनवॉल्व जावंक जाय. तशें हायट रिस्ट्रिक्शन जेन्ना एक मनीस रिनोवेशन करता आपल्या घराचें तेका हायट रिस्ट्रिक्शन आसूंक जाय. आनी जेन्ना हायट तर आमी 1 लाख तर मायज काडून दिली गव्हर्मेंट बिल्डींग जावं कोणी उंची बिल्डींग आसूं पुलीस स्टेशना पासून काम चलता तेका पासून रिस्ट्रिक्शन जाय कित्याक फाल्यां एके बिल्डींगेक दिले जाल्यार फाल्यां दुसरेय मागीर क्लेम करतले. तेका लागून तें जावंक काडना. तशेंच कितें आसता दिसाक एवरी डे 10,000 वयर थिंगा ट्युरिस्ट येता आनी जाता कितें सोद्दां थिंगासर ट्युरिस्ट कोणाक गोंय येता एक पाट कोणें दुयेंत पडटा तेका लागून गरज आहा थिंगासर एम्बुलन्स दवरपाक कित्याक एम्बुलन्साची चड गरज. तशेंच चर्चीचें काम करपाक प्रश्न ना तेच सांगता हे प्रश्न तेतूनच आहा. चर्चीचें काम करपाक तेतून आमकां व्हडले क्रेनी जाय व्हडल्यो कित्याक चर्चीची हायट चड आसता ती क्रेनी इम्पॉर्टंट कित्याक चर्चीचें काम करपाक आनी 12 months ऑफ द इयर एक क्रेन थिंगासर आसूंक जाय कित्याक नाल्यार हे आमचें चर्चीचें काम अशें करपाक खूब डिफिकल्ट. तशेंच आमकां थिंगा पार्किंगेक त्रास जाता फादरींग थिंगासर त्रास जाता केन्ना गेटी कडेन थिंगासर आमचे ट्युरिस्ट येता आनी थोडे वेंडर्स येता हॉकर्स येता आनी गेट ब्लॉक करता गेटी कडेन येवंक दिवपाचें ना. तशेंच ड्रेस कोड आमच्या चर्चीन येताना ड्रेस कोड इम्पॉर्टंट. कोणी ट्युरिस्ट येता एक पाट कितें मोटयें घालता तल्ले बस जावंक उपकारना. तशेंच आमची झाडां व्हडली आमची रॉयल पाम ट्रीज म्हणून आसा ही आमची 2 झाडां प्रश्न विचारला सांगला ऑलरेडी. तुझे प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न विचार तुका 3 प्रश्न पयली प्रश्न मागीर हांव पत्तो उलयता तुका. हे तुजो प्रश्न कितें आसा नेमको प्रश्न कितें फर्स्ट ऑलरेडी विचारलाय पयलो. स्पीकर सर ताणें विचारलो तो प्रश्न एकदम म्हत्वाचो. हांव म्हत्वाचो कित्याक लागून म्हणटा खुबशे फावटी ओल्ड गोवा जी हेरिटेज युनेस्को हेरिटेज आसा ती जरी खूब गोंयकाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी जगाच्या दृश्टिकोनांतल्यान अत्यंत म्हत्वाची अशी सायट आसा. इट हॅज टू बी कन्जर्वड, इट हॅज टू बी प्रोटेक्टेड, इट हॅज टू बी मेंटेन. पण हातून भितर देर आर 7 churches डेजिग्नेटेड टू युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सायट अंडर द ज्युरिडिक्शन ऑफ आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनी ते गोवा सरकार. जे मॉन्युमेंट्स आमकां थंय आसात ते वन इज बाझिलिका ऑफ बॉम जेजस, दुसरी आसा ती सेंट कॅथेड्रल, तिसरी आसा ती चर्च एंड कॉन्वेंट ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी, चर्च ऑफ सेंट आगुस्तीन चौथे आनी पांचवे आसा ते चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरी, 6th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅथेड्रीन आनी 7th आसा ते चॅपल ऑफ सेंट कॅजिटन. देर आर 21 centrally protected monument sites of natural importance under the ASI in Goa. The preservation and conservation of work is carried out as per the specification, conservation and preservation needs of each monument. These needs are addressed through dedicated conservation and preservation program, which is drawn up as per the ACP duly approved by DG ASI.
The monuments are also maintained by daily cleaning, regular watch and ward duties. The premises of the monuments are also kept clean and presentable at all times by ASI Goa. They do necessarily monitoring of its prohibited regulated area and issues notices and show cause notices to the violators. Further actions are taken up by district magistrate. आम्ही तुमकां सगळे ताचे कितें कितें जालां ते एनेक्शरान भितर दिल्लेच आसा. हाच्या भायर ह्यो ज्यो सायट्स आसा दोज आर नॉट मेंटेन or those are not notified under the archaeological हाजेर sites monument सायटा भितर त्यो येना. So they come under ASI. जर कोणाक खंय कितें प्रॉब्लम आसा आनी ASI तांकां जर तांकां आमची हेल्प जाय जाल्यार we will take your representation and we follow up with ASI so that तांचे कडल्यान रिप्लाय येता. We can coordinate with ASI but we cannot interfere in this monuments. Because sir, आता आमकां मिनिस्टरान सांगलें तें बरें सांगलेलें आहा. मात जाल्यार कितें खुबश्यो दुसऱ्यो अनआयडेंटिफायड चर्चीज आहा. त्या चर्चीची हेतून घालपाची गरज आहा. आनी सरावंडींग आतां सांत ऑगस्टीन चर्च जी म्हणल्या न्हू थिंगासर फुटपाथ सारकी ना, थिंगा इनकम्प्लीट आहा. आनी थिंगा सगळे हे सरावंडींग चर्चीक न्हू रस्ते बरे जावंक जाय. कित्याक न्हू आमच्या लाखांनी थिंगा लोक येता सायट सींग करपाक. हे चड इम्पॉर्टंट. आनी सगळ्यो आख्ख्या गोंयान असल्यो त्यो हेरिटेज सायटी आहा तांकां अशें ब्युटिफिकेशन करपाचें चड इम्पॉर्टंट. तेका लागून ते एक म्हाका म्हाका कडेन आनी ती झाडां जी हांवें म्हणल्या जी आमची रॉयल पाम ट्रीज हे दोन थिंगासर. स्पीकर सर परत आमी सांगले आसा की जे कितें रेग्युलर मेंटेनन्स लागता वी विल कॅरी ऑन विथ दॅट. आतां आमी मेंटेन करतात. कळ्ळें? तुजो प्रश्न स्पेसिफीक कितें आसल्यार सांग. तुवें कितें सांगलें तितकें आमी करून घेता. मंत्री जो पण म्हणटा स्पेसिफिकली जो तुवें म्हणला की तुवें म्हणला तुगेर आन्सरान आनी वायल रिप्लायिंग टू रुडॉल्फ all precautions are being taken to safeguard the UNESCO World Heritage Site. I am saying that this is hollow, your promise is hollow. Kidak? Because other ASI to you read the seven protected churches. Ada, you have failed to mention about 54 illegal structures. Number 2, zo illegal bungalow thinga within 100 meters. वो illegal bungalow thinga kitko elo? ASI kitko alo? Who has failed? Which department has failed? आता legal violations चोयला स्पीकर सर. इतले म्हयने जाले, वर्सभर जाले. आता हेजेर वो it seems to be a political protection, regulatory failure on type of the department. Specifically, I wanted to ask you. You said nothing, no, or illegal. Whether the government considers the construction of this illegal bungalow within the proximity of Old Goa's UNESCO site as a failure on and precautionary framework जे तुम घेवपाक जाय. You have failed. Because action yes, time and again या हावजान भितर या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर खूप चर्चा जाला. कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या सरकारान प्रोटेक्ट करपा खातीर कितें केल्लें आसा. इलिगल एनक्रोचमेंट जावपाक जायना म्हणून ह्या सरकारान हो इशू एकदम हो विषय आसा तो टीसीपी कडेन तुम्ही घासतलोच आसा. जे विषय डिस्कस जाल्ले आसात, जे विषय रेस्ट जाल्ले आसात ताका तुम्ही परत काडपाचो प्रयत्न कितें करतात. When my department is not concerned about this, you are it is your role as ASI to protect that monument. Why are you protecting that illegal structure? Why? DCP has revoked. But why is the question? This matter is subjudice and this has been discussed again and again this house on this same subject. Again and again this house is because sir 54 illegal structures are. Yeah, 54 illegal structures are आता 54 opposition leader उत्तर ऐकून घेत. when will you answer the when will you basically demolish this illegal bungalow? Yes. Speaker sir, बाकीचे मॅटर सबज्युडिस opposition leader you make a statement. We need an assurance. or illegal bungalow पड़ा केन्ना वयतलो issue. Speaker sir, उत्तर एक मिनिट Speaker sir, या हाऊसाचो टाइम तेन्ना ते मॅटर सबज्युडिस आसा and this is discussed again and again in this house. Speaker sir, Why are you wasting your time? There are people. Speaker sir,
सिलेक्टिव्हली आर्किओलॉजीच्या मॅटराचेर रिगार्डिंग द ओल्ड गोवा ह्या विशयाचेर सातत्यान आमचे सरकार करी जायचे आसा. Opposition leader, UDR. Opposition leader, Speaker sir. Opposition leader, UDR. UDR. Speaker sir. मुख्यमंत्री उत्तर. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. UDR. Speaker sir. वा प्रश्न असा या खात्याशी संबंधित ना ऐकून घ्या पहिले. स्पीकर सर नाका जाल्ल्या कार्याचो विशय संवेदनशील आसा. स्पीकर सर UDR. मुख्यमंत्री उत्तर दित असा सिद्धांत जे आसा तुम्ही अशा वर्ग वादा बरोबर दी. तुमचे उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही. उत्तर ऐकून घ्या तुम्ही बाबा. स्पीकर सर त्यांना अवघासमोर नाका जाल्ली गोष्ट दाखोवपाची. स्पीकर सर ऐकून घ्या. स्पीकर सर जाग्यावर उभं बसा. जाग्यावर उभं बसा. अपोजिशन लीडर UDR. जाग्यावर उभं बसा. जाग्यावर उभं बसा. जाग्यावर उभं बसा. स्पीकर सर तुम्ही नेक्स्ट क्वेश्चन घ्या. जाग्यावर उभं बसा. प्रश्न जो असा या खात्याशी संबंधित ना आणि या प्रश्नाचे खूप चर्चा झाली असा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Alex Lawrence. Next question. जाग्यावर उभं बसा. I may be permitted to ask question 3B. रोज असे येवपाक ह्या तरेचे गोष्टी जाता. क्वेश्चन नंबर 3 श्री स्पीकर सर Alex Lawrence. स्पीकर सर अशा तऱ्हेचे वर्तन पंचायत विचारात शांतपणे करत असताना तुम्ही घेवपाचे अवकाश मुख्यमंत्री झाला तुम्ही ते ऐकून घेवपाक तयार करून पॉइंट ऑफ ऑर्डर. स्पीकर सर पॉइंट ऑफ ऑर्डर. अपोजिशन लीडर UDR. जाग्यावर बसा. स्पीकर सर जाग्यावर बसा. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला. प्रश्न विचारात ना हे रुलींग दिवपाची गरज आहे कितें CM ते रुलींग रोज